बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रितीच्यानो, ह्या सकाळच्या शुभ वेळार मागणेची रितीन वांटो घेवंक आमी तयार जावया. जशी पोरी आयच्या मागणेचो विशय आमकां कळीत करता. म्हजे फाटल्यान म्हजे वंत बोलवंत कोण एकलो येता. म्हजे फाटल्यान म्हजे वंत बोलवंत कोण एकलो येता. ही जुआंव बातिस्ताची उतरां आमकां दर एकल्याक जिवितांत तयाराची मनशां जावंक आपयता. माल्कियेसाच्या पुस्तकांत 23:3 आमकां मेळटा. पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी म्हजे मुखार पाठयतलो. आनी जाका तुमी सोदता तो सर्वेस्पोर हांव चिंतूच आपल्या देव मंदिरांत येतलो. होय, ज्या कोराराच्या दुताक तुमी घेवंक आशेता तो येतलो अशें सर्वेस्पोर म्हणटा. तोच तो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपाकाल आमचें मोदें आसा, आमचो सर्वंडार. जेजून आमकां वोद्देपणाचें जिवीत फावो केलां. हें आत्मीक जिवीत आमकां पवित्र स्नाना सोम्यार होच तो जिवीत दितलो जेजू आमच्या सांगाता आयज, फाल्यां आनी सोदां सोर काळी आमचे बरोबर आसतलो. सगलें ताचें किरकोळपण वळखून घेवन कालतेपणान मान बागोवन जेजूक आमी नमस्कार करुया. हे वेळार भोगतीन आमी वांटो घेतना जेजूक आमच्या सुरवंडाराक मोगान आनी भावार्थान मान दिवंक गीत गावया. जेजू मोगाच्या आगत्या R15 पेज 182. मोगाच्या आगत्या आमची लासूदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुझ्या मोगाच्या उज्यान जंय रगत वेसाळटा थंय आमी प्रिती वोंपूं. जंय मान कोता थंय आमी माफी करूं. जेजू मोगाच्या आगत्या आमची लासूदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुझ्या मोगाच्या उज्यान जंय झगडीं पेटा थंय आमी शांती वाडूं. जंय चवथ आसता थंय आमी निशिल्ल
कालसा तुझ्या मोगाच्या उच्या तुझ्या मोगाच्या उच्या सोय दुबारिकता तोय आमी बावाटिरा सोय विश्वास मोगला तोय आमी विश्वास पेटो जेसू मोगाच्या आत्या आमची लासुदी कालसा तुझ्या मोगाच्या उच्या तुझ्या मोगाच्या उच्या. आमी ओसोक वेगवेगळ्या परिस्थितीन आमी चुकता. हे वेळार आमी पातकी म्हूण ओळखून जेजू लागीं बोगसणें मागुया. संवसारी वस्तूंनी गिरेस्तकायेन आनी संवसारी जाणवायेन आमी गोरवान भरल्या. ह्याच गोरवान आमचें सगलें सादेपण आमी धांपून दवरलां आनी दुसऱ्याचे बरेपणा खातीर आमी फुडें सरूंक नात. बोगसणेच्या जाग्यार आमच्या काळजान राग द्वेस पयलो जागो दिला. धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन आमी ल्हानवीकपणान सादेपणान आनी बोगसण्यान आमचें जिवीत सारूंक विसरल्या. तर आमच्या सगल्या पातकांची दूख धरून आमी गीत गावया. दोयाल देवा I4 पेज 117. देवा कागलुटीच्या मोगस मापा मोगाच्या बापुय म्हूण भुरग्यांक तुज्या सोदनाका जेसू हांव कागलूट मागता दितोलोय म्हूण पात येता सोड म्हज्या पातकांक काटालता आयच्यान तीं सगलीं सांतां पातकां खातीर म्हाका फावो उसकोटीन सासनाचो कोसवोले कोणाचे सदां चलत्या उज्याचे ये जेसू हांव कागलूट मागता दितोलोय म्हूण पात येता सोड म्हज्या पातकांक काटालता आयच्यान तीं सगलीं सांतां
Giêsu hao các lút magda đi tô lôi một ba tiết sur một cha pat kan katal tham ai chanti soli santam. देवान जुआं बातिस्पा वरवीं आपल्या सोबताक वाट तयार करूंक धाडलो. जेजूचो उजवाड भोगूंक ताणें आमकां तयार केली. कितलो म्हूण व्हरतो मोग आमच्या सर्वेस्पोर देवाचो, जो आमकां जेजू वरवीं चाकूंक मेळ्ळो. जेजूक मुखार दवरून आमचे मोगाल देवाक दिनवासुया, कित्याक ताणें आमकां बावतिस्मा वरवीं पूत धुवो जावचें देणें आमकां फावो केला. पवित्र सभेचे वांगडी आमकां केल्यात. दर एकल्याक पवित्र स्नाना वरवीं जेजू उद्देशीं स्वयंभाव तें देवीक जिवीत बोरतेन फावो जाला. जेजू क्रिस्त खरेंच संवसाराचो सुरवणदार. आपल्या दोयाल मोगाक लागून देवान आख्खे संवसाराक जेजू क्रिस्ता उद्देशीं सोडवणेची देणी आमकां दिल्या. हे ताचे बरेपणा खातीर देवाक दिनवाशी काळजान गीत गावून मोहिमा दिवया. तुज्या वर्त्या नांवाक. Q13, page 172. Deva mogal papamacha tuja nawang torai tuja nawang muima pavo tasna sasna chavartyanavan muima gaitam bapa tuja vartyanavan muima gaitam bapa utom eklostotum polis tis vondotum morbal prithvir so god tujen munchen deva mogal bapamcha tuja vartyanavam moima gaitam bapa tuja vartyanavam moima gaitam bapa soglya vonto vorto vogliam modem vollo raipon tujes deva tujes korsun bapa Euta crescai vorvi tuja vartyanavat moima gaitam bapa tuja vartyanavat
मोहिमा गायता बापा देवा बापान आमचे सोवें मोग दाखयलो. हो मोग उतरांचोच न्हय, पूण एके व्हडले खोदनेंतल्यान आपलेच पुताक संवसारांत धाडून उक्तो केलो. हेच आमी देवाच्या उतरांतल्यान आयकुया. देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबीं रावुया. बागयुंत मार्कूचें शुभ वर्तमान 21 वळी 1 ते 8. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची सुरवात अशें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तुजी वाट तयार करतलो. तो अरण्यांत अशें आड्डोलोत्याचो ताळो सोरेस्पराचो मार्ग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. जुवां अरण्यांत आसलो, स्नान दितालो आनी पातकांच्या भोगसण्या खातीर जिवीत बदलणेचें एक स्नान परगडटालो. आख्या जुदाच्या प्रांतांतलो आनी जेरुसलेचो सगलो लोक ताचेशी वेतालो आनी आपूण पातकी म्हूण वळखून घेवन जॉर्डन नदींत ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो. जुवांव उंटाचें लोवणेचें आंगावलें न्हेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो एक पोटो बांदतालो आनी तोळ आनी रानवट मोव खावन जियेतालो. आपलो उपदेश दितना तो अशें म्हणटालो, म्हजे फाटल्यान म्हजी वोन बोलवून कोण एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकांत स्नान दिलां खरें, पूण तो की तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. देवाचे उतराचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करुया. आमच्या घरांत कोणूय सोयरो येवपाचो आसा जाल्यार आमी ताची वाट पळयत आसता. जितली उशीर जाता तितली आमी आस्वास जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशेंच मेळटा. देवान विचून काडलोली इस्रायल पोरसां दोळ्यांत तेल घालून सोडवंडराक रावतालीं. ताचेरूच तांचो भरवोसो आसलो. ती सोडवंडराची वाट पळयत आसतना इजायास प्रवादी येवपाचो आसलोल्या बुजवंडाराची खबर करता. बुजवंडार येता तेन्ना तांची निराशी जिवीत बदलतलें आनी जोयतीवंत काळ येतलो म्हूण इजायास प्रवादी बाकीत करून तांकां आशा दिता आनी दोनयांची वाट तयार करात म्हूण उलो मारता. जुवांव बातीस सोडवंडार म्हूण सोजमून वाट पळोवन आसलोली इस्रायल पोरसां ताचेशी उरपोंजीन येता. तो आपलें किरकोळपण ओळखून घेता आनी थोड्याच काळा भितर आपले पोरस व्हड येवचो आसा म्हूण बाकीत करता. जुवां बातीस जेजूक स्नान दिता ते वेळार जेजू विशीं साक्षी दिवपी आवाज आयकूंक येता. तो असो,
हो म्हजो मोगाचो आपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. जेजू खरेंच संवसाराचो सोरवंडार. आपल्या दोयाल मोगाक लागून देव आख्खे संवसाराक जेजू क्रिस्ता उदेशी सोडवणेचें देणें आमकां फावो कोत्ता. ताणें खालतेपणान सोडवणदाराची वाट तयार करूंक लोकांक ताची ओळख करून दिली. हेंच ताचें देवान दिलोलें मिशन कार्य आसलें आनी ताणें तें भावार्थान आनी जबाबदारेन पूर्ण केलें. जेजूच्या सोडवणेच्या कार्याची येवजण देव बापाचीच. जेजूच्या स्नाना सोम्यार मोळबार थावन येतोल्या आवाजा उदेशी हो म्हजो पूत आपुरबायेचो ह्या उतरांनी देव आपुणूच जेजूच्या सोडवणेची मिसावांची उद्घाटन करता. अशे तरेन जेजूच्या मिसावांची सुरवात जाता. आमच्या स्नानांतल्यान आमचो दोयाल बाप जेजू उदेशी आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमकां सोडवणेचें दान दिता. म्हज्या जिवितांत हांव जेजूक सोडवणदाराक भेटलां काय? जेजूक मेळूंक आनी तो म्हजो सोडवणदार म्हूण ताका अणभवूंक म्हाका उमेद आसा. जशी पोरी जुआंव बातिस्तान जेजूच्या येण्याची वाट तयार केली, तेच पोरी आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची वाट व्हडा भोगतीन मोगान आनी भावार्थान तयार करूंक प्रयत्न करुया. मातयेवाच्या शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा 24:25 वोळ 31 ते 32. जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेंत येतलो, तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगलीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गोवली शेल्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन काडटा, तसोय तोय सगलीं राष्ट्रां कुशीन कुशीन दवरतलो. हे वेळार आमी गीत गावया. जेजू तूं लागींच आसाय, R21, पेज 186. जेजू तूं लागींच आसाय. जेजू तूं फाटल्यान फुडल्यान. जेजू तूं म्हजे वाटेर. जेजू तूं सगळे भोंवती. जेजू तूं म्हज्या आत्म्यान. जेजू तूं मनान काळजान. तिकान कर तुज्या मोगान. सदां काळ म्हाका सांबाळ. जेजू
तूं मोचो जीव प्राण जिणेचो एकूच उजवाड प्रितीचो मोगी मोचो मोचें सूख पृथ्वी स्वर्ग देवाचे उतरांतल्यान उजवाड घेवन थोडी आमची मागणी बापा फुडें घालुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. सर्गीच्या मोगाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सोगली म्हणुया. सर्गीच्या मोगाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सोगले तोरेचे पातकांतली मेकळी रावन आमच्या पवित्र स्नानाचें वर्तेपण भोगून निर्मळायेचें जिवीत वेंगोवंक बापा लागीं मागुया. जबाब. सर्गीच्या मोगाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे. देवान विचून काडलोली पोरजां कोशी दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जिवंक जाता ते भाशेन आमच्या घरांत वाड्यांत आनी पवित्र सोबेन आमची सेवा दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जबाब. सर्गीच्या मोगाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे. ह्या संवसारांत आमी जियेताना होय आमी तयार आसा ह्या उतरान आमची पावलां फुडें मारूंक बापाचो आदार आमी मागुया. जबाब. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे. देवान आमकां जायते गुणांनी बोल्ल्यान ते सोगले गूण आमी पवित्र सोबे खातीर वापरूंक आनी जेजूच्या मोगान गुणवंत जावंक बापाचो धीर आनी आदार मागुया. जबाब. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे. देव आमकां ताच्या उतरांतल्यान पोसता. तर हेच उतराच्या उजवाडान आमी आमचें जिवीत चलोवंक देवाचो आदार मागून आमचे बापा हें म्हणुया. सोगली म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.